अखिल गोय पेन्शनर संघटनेच्या वांगड्यांनी आपलो मुद्दो घेऊन उत्तर गोय कलेक्टराची भेट घेतली। हालींच सरकारान कायदो पास करून घेतला, जातूंत पेन्शनाचो सगळो कंट्रोल सरकाराकडेन आसतलो म्हूण नमूद आसा। पे कमिशन येता त्या प्रमाण पेन्शन वाडटा ना तर कमी जाता। पयलीं पेन्शन फंड सरकाराकडेन नाशिल्लो, तो सगळो फंड आता सरकारान आपल्या हातात कंट्रोलान दवरला म्हूण पेन्शनर संघटनेचे वांगडी सांगतात। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही आज कलेक्टरा मेळपा आयिल्ले ऑल गोवा पेन्शनर्स असोसिएशन जे कोण डिपार्टमेंटांतल्यान रिटायर्ड जाला जेंका पेन्शन येतात तेके रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी कलेक्टरा मेळपा आयिल्ले आज। हालींच तुमकां खबर आसतलें की हालींच गव्हर्मेंटान 2-4 दिसां पयलीं एक रूल पास करून घेतला की हेचे मुखार सगळो कंट्रोल पेन्शनाचो तो गव्हर्मेंटा कडेन आसतलो। पेन्शन बिल पास करून घेतला। तेजे मेन प्रॉब्लेम कितें जाला की जसे पे कमिशन येता त्या प्रमाणे आमगेले पेन्शनाचे इन्क्रीज जाता किंवा कमी जाता। आता ती कम्प्लिटली त्यांनी बंद करपाचे प्रोविजन ह्या रुला भितर दवरला की सपोज 7 पे कमिशन लागले त्या कमिशना प्रमाणे आमकां तो रुलींग लागपाची ना आनी आमकां ते तितूंतल्यान भायर उडयतले। नवीन कोण रिटायर जाता पळय न्ही तांकां तो रूल लागू जाता। आणि जो पेन्शन फंड आशिल्लो पळय न्ही तो पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन नाशिल्लो, आता तो सगळो पेन्शन फंड गव्हर्मेंटान आपल्या हाताक कंट्रोलाक दवरला। जसो त्यांनी रिझर्व बँकेचो फंड डायवर्ट करून घेतलो पळय न्ही तसोच आता पेन्शनाचो फंड सगळो डायवर्ट करून आपल्या हाताक दवरला। मागीर जाय तशें जाय तेन्ना यूज करपाक शकता। तेजे पेन्शनराचो कांयच कंट्रोल आसपा ना। पेन्शनर हे इंग्रजा पासून चालू आहा पेन्शन आनी तेचो कंट्रोल गव्हर्मेंटा कडेन पयलीं नाशिल्लो, तो हेचे कडेन आशिल्लो न्यायालया कडेन आशिल्लो। आता ते कम्प्लिटली न्यायालया कडच्यान गव्हर्मेंटान आपल्या हाताक घेतला आनी गव्हर्मेंट हेजे मुखार जो पेन्शनराचो DA म्हयन्या वाडटा किंवा 6 म्हयन्या वाडटा तो स्टॉप करपाचे प्रोविजन ह्या रुला भितर आसा अशें आमकां कळीत जाला। त्यामुळे आमचे सगळ्याचे पेन्शन आमचेच न्ही सगळे जे इंडियेभर जे पेन्शनर्स आहा तेंचे अस्तित्व धोक्यात येयला। म्हणजे आमचे पेन्शन केन्नाय बंद जावपाक शकता। इतली वर्स सर्वीस करून सुद्दां आमकां तें प्रोटेक्शन ना जाल्यार आमी मागीर मुखार कशें करपाची ही चिंता आमकां लागून आहा। त्या खातीर आयज ऑल ओव्हर इंडिया 3 तारखेक सगळे डिपार्टमेंट रेल्वे, इन्कम टॅक्स, BSNL डिपार्टमेंट, टेलिकॉम सगळी जी गव्हर्मेंटाची पेन्शन घेता पळय तेंचा आज ऑल ओव्हर इंडिया स्ट्रायक चालू आहा, डेमॉन्स्ट्रेशन। तेजा पार्ट म्हणून आमी आज गोंया रिप्रेझेंट करून आज आमी आझाद मैदानाचेर जमले आणि एक रिप्रेझेंटेशन आमी कलेक्टराक दिल्ले आसा। तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक जाय, सगळे पेन्शनराक कळपाक जाय की आमचे मुखार आतां कितें वाडून दवरिल्लें आसा। देव बरें करूं।